काय दिसा आधी सालेली बुरखे घालून आयल्ल्या दोगा अनवळख्यांनी धारदार सुरयेन एके बायलेचेर हल्लो करून मंगळसूत्रासयत 2.5 लाखाचे भांगर फारायले। ही चोरी सकाळी सुमार 8:30 वरांचेर जाल्ली। ही घडणूक ताजी असतानाच काल सोमारा पेडणे तालुक्यातल्या नानेर वाड्यार चोरयेची घडणूक घडली। अशी दिसा उजवाडात चोरी जावपाचे प्रकार वाढिल्ल्यान हो विषय सध्या चर्चेचो जाला। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात येवकार। नानेर वाड्यार दिसा उजवाडात एका घरात सोमारा 14 तारखेर सकाळी 11 वरांच्या सुमाराक चोरी जाली। दिसा उजवाडात चोरी जाल्ल्यान वाठारात लोकांमदी भयाचे वातावरण निर्माण जाला। सोमारा सकाळी अनवळखी चोरांनी रेणुका रामा शिरोडकराच्या घराच्या मुखेल दाराचे लॉक कटरान तोडले आणि घरात भितर सरून मंगळसूत्र, भांगराचे हेर अलंकार आणि रोख रक्कम मिळून सुमार 3.5 लाखाची चोरी केली। रेणुका शिरोडकर त्या दिसा बाजारातल्या आपल्या दुकानात गेली। परत येतकच तिका तिच्या घराचे दार उक्ते आणि लॉक तोडिल्ले दिसले। उपरांत घरात भितर सरता तिने पळयले आलमार उक्ती आशिल्ली, कपडे आणि हेर सामान सगळ्या पातळिल्ले आशिल्ले। ते पळोवन तिने घरातल्यो वस्तू तपासल्यो तेन्ना मंगळसूत्र आणि रोख रक्कम नाशिल्ल्याचे तिका समजले। तिने रोखडीच शेजाऱ्यांक आणि पेडणे पोलिसांक हे घडणुकेची माहिती दिली। तळ मजल्यार शिरोडकर कुटुंब रावता, जाल्यार वयल्या माळयेर एक कुटुंब बिराडाक रावता। चोरये वेळार चोरांनी तांच्या दाराक भायल्यान खिळी घाली आणि तांकां भितर आडकून दवरले, देखून कोणूच सकयल येवंक शकले ना। ही चोरी प्लॅन करून केल्ल्याचो दुबाव आसा। घरात कोणूच नाशिल्ल्याची माहिती चोरांक पयलींच मेळिल्ली आसूं येता असो अदमास पुलिसांक आसा। पेडणे पुलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांच्या मार्गदर्शनाखाला पुलिसांनी रोखडेच घडणूक सुवातेर वचून पंचनामो केलो आणि तपास सुरू आसा। पुलिसांनी वाठारांतले हेर सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि दुबावितांची हालचाल तपासपाक सुरवात केल्या। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। तसेच फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नाकात।